नमस्कार, तुम्ही पळयतात गोयचे राजकारण विथ साईदत्त कामत. राजकारणाचेर उलोवपा खातीर खूब गजाली आसात, हे आमकां खबर आसाच. पूण असेंब्ली सेशन जालें, चवथ लागीं पावल्या आनी हातूंत भितरच आज आमी आसात एक अशा मनशा बरोबर, एक अशी पर्सनॅलिटी, म्हाका दिसता राजकारण, समाजकारण आणि त्याच बरोबर आपल्या फॅमिलीक वेवस्थीत वेळ कसो दिवप हें म्हाका दिसता प्रत्येकान तांचे कडल्यान शिकचें. गोंयच्या राजकारणाक आज आमचे बरोबर आसात सांगे मतदारसंघाचे आमदार तशेंच मंत्री सुभाषबाब फळदेसाय. सर, वी वेलकम टू द शो. नमस्कार. हांव सुरवात करता आसतना तुमकां वाडदिसाची परबी दिवन सुरवात करतलो. फर्स्ट ऑफ ऑल अ व्हेरी व्हेरी हॅपी बर्थडे टू यू. थँक्यू सो मच सईदत्त बाब. या आज आमी जर उलोवपाचें जालेंच, एक म्हणजे जे पावसाळें सेशन आसा तें जाल्लें आसा. दुसरी गजाल म्हणजे चवथ लागीं पावता आनी अशें आसतना गोंयचे राजकारणाचे वारे तुमी खंयच्या वटच्यान पळयतात? गोंयचे राजकारणाचे वारे तशें पयले जर जायत जाल्यार ताजो खूब मोठ्या प्रमाणान आपल्या भशेन इंटरप्रेट करतात. म्हाका तरी दिसता एक लॉंग सेशन गोंयकारां खातीर फलदायी जाल्लें आसा. आनी आमी सत्ताधारी म्हणून जालें, लोक उलयतात की अपोजिशन भारी जालें, 7 जाण भारी जाले. एक हांव डॉक्टर प्रमोद सावंत आमचे माननीय मुख्यमंत्र्यांचें कौतुक करता, कारण ह्या सेशनान भितर तांणी आपले सगळे आमदारांक सांगलें की तुमी कमीत कमी उलयात. गोंयच्या दृश्टिकोनांतल्यान नवे क्रिटिसिजम आसतले किंवा सजेशन्स आसतले, नवे प्रस्ताव ओपोजिशना कडच्यान येवनी, जाणे करून आमी बरे तरेन गोंयच्या लोकां पर्यंत पावपाक शकतात. आनी तुमी पयले जर जायत जाल्यार आमचे ओपोनंट आसतले, LOP आसतले, विजयबाब सरदेसाय आसतले, किंवा ऑपोजीट जे वेन्झी आसतले, आप आसतले किंवा RG आसतले, हांकां सगळ्यांक खूब मोठ्या प्रमाणान वेळ हो माननीय मुख्यमंत्री आनी सभापती ठरोवन दिल्लो आसा. मागीर टिका कितली जावनी आनी ताका टिकेक हांसत हांसत उत्तर दिलें आनी जबाब दिले. म्हाका दिसता की बाकीच्या परस जो मुख्यमंत्री आसा तांणी सडेतोड जबाब आनी प्रत्येक प्रश्नाचें उत्तर स्टॅटिस्टिक्स दिवन केल्लें आसा, निवारण केल्लें आसा. आनी ऑपोजिशनाक मदींच कसलोच आडथळो हाडनासतना तांकां सगळें उलोवपाकय दिलें. म्हाका दिसता हाचे नंतर गोंयचें राजकारण म्हणटा तें तशेंच आसपाक जाय की आमी जेन्ना राजकारण करतात ते कोणाच्या फायद्या खातीर कितें करतात, ताजे नंतर एक अधिवेशन येता तेन्ना ऑपोजिशनाक ती वाट मेळपा जाय, ती करून दिल्ली आसा. दोन तरेच्यो डिबेटी आसतात, एक म्हणजे फायटींग डिबेट आनी दुसरी आसता ती सक्सेसफूल डिबेट. म्हणजे तुमी म्हणपाक सोदतात की ज्यो डिबेटी जाल्यो त्यो सक्सेसफूल आशिल्ल्यो. दो इट वॉज लुकींग एट अ फायटींग डिबेट, बट गोंयचे जनतेक खूब कांय मेळून गेल्लें आसा, कळ्ळें न्ही. आनीक सरकारान तांची वेलकम स्टेप घेतिल्लो आसा की तांचे सजेशन्स आसात, तांचे क्रिटिक्स आसात, ते पॉझिटिव्ह दृश्टिकोनांतल्यान डॉक्टर प्रमोद सावंतान घेतिल्ले आसा. हांवें तुमकां हो प्रश्न विचारपा फाटलें कारण इतलेंच, कारण आफ्टर असेंब्ली सेशन एक बोवाळ जालो तो म्हणजे मंत्र्यांनी मातशें कांय स्टेटमेंट दिलें की हें बिल पास जालें ना, तें बिल पास जालें ना. तीग जाण मंत्र्यां मदीं कितें तरी गैरसमज आसा म्हणून तुमचे जे पक्षाचे स्टेट प्रेसिडेंट आसा सदानंद बाब तानावडे, तांकां वचून तांच्या घरा कडेन वचून समजावचें पडलें मतभेद कांय ना म्हणून. हातूंतल्यान तुमकां दिसना की एक मातसो कितें तरी नेगेटीव इम्पॅक्ट हो एक खंय तरी दिसपाक लागलो? तुमी पळयात की मोर दॅन वन म्हणजे आमकां 33 लोक आमचे बरोबर आसात. फॅमिली खूब व्हड जाल्ली आसा. ऑपोजिशना भितर 7च आसा. जेन्ना फॅमिली वाडटा, जेन्ना सगळे बुदवंत एका क्षेत्रा खाली रावतात, तेन्ना आपआपल्यालें एक दुसरें ओपिनियन आसपाक शकता. आनी ह्या सरकारा भितर प्रत्येकाक आपलें ओपिनियन मांडपाची मुभा आसा, संदी आसा. आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान एखादे वेळी ती बेशिस्त दिसता आसतली, पूण तरी आसतना प्रत्येक जाण उक्ते मनान उलयता. सो आमकां खंय तरी कंट्रोल करपाक जाय की जाणे करून आमची एकजूट आसा, युनिटी आसा, ती आमी डायवर्स व्यू घेवन वचनात. आमी आमचें ओपिनियन पक्षा कडेन ओपन करपाचें, तें एखादे वेळी मिडिया कडेन केलें, ती चूक आसा. पूण ओपिनियन आमी योग्य प्लॅटफॉर्मार हें जावपाक जाय. ताचे खातीर पक्षा अंतर्गत सदानंद तानावडे आमचे राष्ट्रीय आमचे प्रदेश अध्यक्ष आसात, तांणी ताजो आढावा घेतिल्लो आसा. एक गजाल जी असेंब्ली सेशनांतल्यान आमकां दिसून आयली ती म्हणल्यार ओपोजिशन लिडर्स, जावं ते मागीर युरीबाब आलेमांव आसतले किंवा विजयबाब सरदेसाय आसतले, प्रत्येक गजालीच्या अगेन्स्ट तांच्यो डिबेटी जाताल्यो, ते झगडटाले, आवाज आपल्यालो वयर काडटाले. पूण तुमचे जे डिपार्टमेंट्स आसात
ते मागीर सोशल वेलफेअर जावं किंवा रिव्हर नॅव्हिगेशन डिपार्टमेंट असनी तुमच्या अगेन्स्ट अशें व्हडलेशें ते कांय उलयले नात. म्हणजे ही एक हांवें पर्सनली जी गजाल पळयल्या आनी जे म्हज्या बाकीच्या फ्रेंडांनी म्हाका सांगलां त्या प्रमाणे हाजेर तुमकां कितें उलोवपाक जाय. कारण प्रत्येक डिपार्टमेंटाच्या अगेन्स्ट असो आवाज आनी तुमच्या डिपार्टमेंटाच्या अगेन्स्ट कांयच ना. म्हणजे तातूंत सादी सुद्दां डिबेट नाशिल्ली. ना म्हणजे डिपार्टमेंट म्हणजे सोशल वेलफेअर म्हणजे समाज कल्याण खातें जें आसा जो आतापर्यंत लोकांनी अनुभव घेतिल्लो आसा की समाज कल्याण खातें हें केन्नाच नावारूपाक आयलें ना, ताजी चर्चा केन्नाय जाली ना आनी आसा म्हणूनय खबर ना. जावं ते मागीर आर्कायव्ज आसतले, आर्किओलॉजी आसतले, रिव्हर नॅव्हिगेशन आसतलें, पर्सन विथ डिसेबिलिटीज आसतलें, हाचेर सगळ्या मंत्र्यांनी म्हजें कौतुकूच केल्लें आसा. म्हणजे सगळ्या आमदारांनी म्हजें कौतुक केलां इन्क्लुडींग ऑपोजिशन बेंचीस. एक बारीक बारीक सजेशन्स केले शिवाय तांणी अभिनंदनच केल्लें आसा म्हजें. म्हणजे काम जेन्ना करता तेन्ना मनापासून करता आनी ह्या खात्या अंतर्गत म्हणजे खरें जर आमी ग्रामोदय तत्वाचेर, सर्वोदय तत्वाचेर, अंत्योदय तत्वाचेर काम करपाची संदी समाज कल्याण हातून भितर आसा. म्हणजे ते सोशल जस्टीस म्हणजे लोकांक न्याय दिवप, दुर्बल घटक आसतले, पीडित लोक आसतले तांचे खातीर काम करपाची संदी म्हाका मेळ्ळी आसा आनी म्हाका दिसता की हांवें पूर्णपणे झोकून दिवन तें काम केल्लें आसा. तुमी तातूंत भितर मागीर पर्सन विथ डिसेबिलिटीज आसतले, आमचे विडोज आसतले किंवा आमचे सिनियर सिटीजन आसतले, दुर्बल घटक आसतले, समाजा भितर सकले स्तरावेले लोक आसतले जे कांय गोश्टी ते अफोर्ड करपाक शकना हांचे खातीर एक मोठ्या प्रमाणात पावपाचें. मागीर SC आसतले, OBCs आसतले, ह्या सगळ्या लोकां पर्यंत पावपाची संदी म्हाका मेळ्ळी आसा आनी बरे तरेन म्हाका दिसता की आमी तातूंत भितर पावल्या. म्हणून हे क्रिटिसिजम आमचे कडेन स्किम्स आसा पळय न्ही त्यो म्हाका दिसता 101 स्किमी आसात पूण खंयचे स्किमीचेर म्हाका टार्गेट केलो ना. कारण म्हाका दिसता की पयलेच फावटी अशे तरेचें एडमिनिस्ट्रेशन आमच्या डिपार्टमेंटांतल्यान जाल्लें आसा आनी बरे तरेन लोकां पर्यंत सवलती पावलेल्यो आसात. आनीक लोकांचें कितें म्हणणें आसा कारण एसेंब्लीक बोवाळ जावप वेगळी गजाल आनी तुमच्या म्हऱ्याक प्रत्यक्षांक लोक येवन जे तुमकां सांगतात की बाबा आपल्याक ह्या स्किमीचो फायदो जाला, आपल्याक तुमी केल्ल्या प्रत्येक प्रकल्पाचो फायदो जाला, हाजेर तुमचें म्हणणें कितें आसा. कारण जेन्ना लोक आपल्या म्हऱ्याक येवन जेन्ना कितेंय दोन गजाली उलयता तातूंतल्यान म्हाका दिसता पॉझिटिव्ह आनी नेगेटिव्ह आउटकम्स हे दोनूय आमकां कळटात. तुमी म्हज्यो स्किम्स आसा पळय न्ही अटल आसरा योजना ही सामान्यांतल्या सामान्य मनशाक घर दुरुस्ती करपाक, घर बांदपा खातीर योजना आसा. गेले ते 10 वर्सांची एकठांय जर तुमी ताचें इम्प्लिमेंटेशन पळयलें जर जायत, युटिलायझेशन पळयलें जर जायत, म्हजे 2 वर्सांक जालें तें पयलीं 10 वर्सांकय जालें ना. म्हणजे हाजे वयल्यान म्हजें परफॉर्मन्स आसा तें कावंट जाता. आमी मुख्यमंत्री देवदर्शन यात्रा काडली, आमचे जाणटे लोक आसात ते तीर्थयात्रा करून आयले. आमी पर्सन विथ डिसेबिलिटीच्या खातीर आमी त्या लोकांक सादारण ते 5 कोटी रुपयाचे जे इन्स्ट्रुमेंट आसतले, डिवायसीस आसतले, तांचे इम्प्लांट्स आसतले, हे आमी कॉर्पोरेटास कडच्यान म्हणजेच आमी स्पॉन्सरशीप घेवन केले सरकाराच्या मार्फत न्ही. आमी सो हे हांव जस्ट आउट ऑफ बॉक्स वचून आमी त्यो कार्य केलें. तुम्ही एक शब्द हांगा वापरलो सरकाराच्या मार्फत न्ही. कारण दोन गजाली आसा. एक म्हणजे सुभाष फळदेसाय हे आज सरकारांतलेच मंत्री आनी दुसरे म्हणजे जी खाती आसा ती सरकाराचीच आनी प्लस सुभाषबाब फळदेसाय एक पर्सनली आपूण खंय तरी फुडाकार घेता. म्हणजे हातूंत भितर हे कितें तरी मातसो ह्या सगळ्योच गोश्टी सरकारा मार्फत घालून दिल्ल्या त्या फ्रेमवर्कान भितर जायनात तेन्ना आमकां हें करचें पडटा. आतां पळय तुमी आनी हांव जेन्ना आमचे भुरगे जेन्ना बर्लिन हांगा जर्मनीक जेन्ना स्पेशल ऑलिंपिक्स जाले सरकारान भितर तांकां मदत करपा खातीर पॅटर्न ऑफ एसिस्टंटच ना. हांवें सोडलें ना. हांव प्रत्यक्षान ते 13 भुरग्यांक घेवन जर्मनीक गेलो. तांचो कांय प्रमाणान आमचे म्हणजे सेंट्रल गव्हर्मेंटान आमकां हेल्प केलो तांची तिकेट काडपाची, रावपाची वेवस्था, पूण तांची जेवणाची वेवस्था हें करपा खातीर आमी कॉन्ट्रिब्युशन काडून तांकां थंय केलें. आनी हांव 10 दीस तांचे बरोबर रावलो आनी एक बरें परफॉर्मन्स घेवन आयले. 13 भुरगीं गेले, 19 मेडल आयलीं पयलेच फावटी. 9 गोल्ड्स, 5 सिल्वर, 5 ब्रॉन्झ अशा प्रकारचे आमी घेवन आयले. म्हणजे सगळ्योच गोश्टी आमी सरकाराचेर लादून ज्यो गोश्टी आतां पर्यंत आमकां बजेटींग जायना त्या गोश्टी खातीर झगडून रावचे परस आमी एक म्हणजेच कॉर्पोरेट हावजीस आसात तांचे बरोबर वचप, CSR फंड एकठांय करप अशें मोठ्या प्रमाणान आमच्या डिपार्टमेंटान केल्लें आसा. सो सरकारा कडच्यान ना ना म्हणून रडत रावचे पयलीं बाकीचे जाणशूर लोक खूब आसात तांचे पर्यंत आमी पावतात. आयज आमी सादारण ते 300-400 लोकांक जांकां हात नाशिल्ले, पांय नाशिल्ले म्हणजे इंटेलिजंट लेग आर्म्स दिल्ले आसात आनी ते बरे भशेन तांकां कळना की डिसेबिलिटीचेर ओवरकम करपा खातीर काम केल्लें आसा. सो अशें काम जावपाक शकता. खुबश्या जाणांक मोटरसायकल दिल्ल्यो, ट्रायसायकल दिल्ल्यो, खुबश्या जाणांक मुवींग व्हिलचेअर्स दिली, मोटरायज्ड व्हिलचेअर दिली, तांकां EV व्हेहिकल्स दिली. आमी सादारण ते आमकां 35 आमी
व्हेकल्स घेतिल्ले आसात. प्रत्येक तालुक्यान भितर व्हेकल पावतले जे डिजेबल्स व्हीलचॅर घेवन वतात तांकां स्ट्रेट व्हीलचॅर माउंटिंग व्हेकल्स आसा ती पावल्या. ही आमकां सरकारा मार्फत न्ही, ही आमी आमच्या CSR एक्टिविटींतल्यान केल्या. सो म्हाका दिसता हें सांगपाचो उद्देश इतकोच की म्हजी जे डिपार्टमेंट आसात ते म्हणजे म्हाका दिसता ऑपोजिशनाक सुद्धा कळ्ळें की काम निस्वार्थीपणान म्हाका दिसता जेन्ना पर्सन विथ डिसेबिलिटीज जेन्ना पिक्चराक येता तेन्ना तांचेर कसलोय अन्याय जावचो न्ही किंवा तांकां जर खऱ्यांनीच बऱ्यो स्किमी मेळ्ळ्या जाल्यार ताच्या अगेन्स्टी कांय जावचें न्ही अशें म्हाका दिसता हांगा दिसलें. एक हांव तुमकां आनीक एक प्रश्न करता तो म्हणजे पर्सन विथ डिसेबिलिटीज जेन्ना आमी उलयतात गोंयाक आमकां एक अशे तरेचे फेस्टिवल पळोवपाक मेळटा ते म्हाका दिसता जगभर आनी खंय पळोवपाक मेळना ते म्हणजे पर्पल फेस्ट जे पणजे जाता. आज पर्पल फेस्टाक लागून तुमकां कितें दिसता म्हणजे खऱ्यांनीच डेव्हलपमेंट जाला जसो त्या लोकांचो जावपाक जाय? कारण हाजेर मदींच खंय तरी बोवाळ जाल्लो की पर्पल फेस्टाचेर अशें जाता तशें जाता हें जाता तें जाता. सो हें एक म्हाका दिसता लोकांकय आज कळपाक जाय. ना पर्पल फेस्ट म्हणटा तो एक अनोखो प्रोग्राम आशिल्लो. तो म्हणजे पयलीं आमी पर्पल फेस्ट 3 दिसाचे केले. जातूंतल्यान सगळ्या स्टेटींतले आमचे NGOs एकठांय आयले आनी तांच्या आदारान आमी खूब मोठ्या प्रमाणान जे दिव्यांग आसा तांकां गोंयान भितर हाडले. गोंयान भितर तांकां सुविधा निर्माण करून दिल्यो. गोंयान भितर तांकां जे कितें डिवायसीस आसतले ते इन्स्ट्रुमेंट आसतले किंवा इम्प्लांट्स आसतले हे मेळोवन दिले. म्हणजे त्या वेळार आमचे आदरणीय पंतप्रधान हांणी ताची नोंद घेतली आनी आमकां एक फावटी एडवायज केलो यू गो इन फॉर इंटरनॅशनल पर्पल फेस्ट सो दॅट लेट आवर पोटेन्शियल बी सीन एल्सवेअर इन दी वर्ल्ड. जगान भितर अशें खंयच जालें ना. येदे व्हडले पर्पल फेस्ट पयर आमी 6 दिसाचे केले. तातूंत भितर 10 कंट्रीनी पार्टिसिपेट जाले. 186 स्पोर्ट्स आमी तातूंत भितर घेतले जे लोकांनी केन्ना स्पोर्ट्सान भितर देंवले ना. त्या स्पोर्ट्सांक तांकां एक मेळ्ळें की तांचे भितर पोटेन्शियल, तांचे भितर कॅपेसिटी, एबिलिटी, तांचे इंटेलिजन्स आसा, तांची स्कील आसा, तांचे कौशल्य आसा. पयले फावटी तांकां वाव मेळ्ळो आनी हांगा परफॉर्मन्सीस जाले. आमी परफॉर्मन्सीस जर पयले जर जायत लायव्ह परफॉर्मन्सीस हांगा डेली उठून येताले. म्हाका दिसता की सादारण 150 ग्रुपांनी हांगा परफॉर्मन्स केले एक्सेप्शनली गूड. तांचे भितर एक उर्बा आयली की आमी वेगळे तरेन कितें तरी करपाक शकतात आनी सामान्य लोकांच्या परस किंवा सामान्य लोकांच्या बरोबरीन आमकां जगपाचो रायट आसा. सो तांकां एक जस्टीस दिवपाक जाय. तांची वेल्यू एट्रॉसिटीज काबार जावपाक जाय. समाजा भितर जागृती जावपाक जाय की म्हज्या घरान भितर एखादे वे कोणी दिव्यांग आसा जर जाय ताका इल ट्रीट करपाक जायना, ताका समाजा भितर स्थान आसा. सो इट इज अ सेन्स ऑफ इक्वेलिटी, सेन्स ऑफ आमी म्हणटात की इन्क्लुजिविटी. म्हणजे सामान्य लोकांच्या बरोबर आमी सामान्य आसात आनी आमचे भितरय कर्तृत्व आसा ही जाण पयले फावटी तांकां जाली. आनी सगळ्या पेरंट्सांक दिसपाक लागले की घरान भितर दिव्यांग आसप, भुरगे दिव्यांग आसप हो श्राप न्ही, तर हे हातूंत भितरय कितें दिव्य करपा सारकें दिव्यांगता आसा. आनी आज आमी जेन्ना पळयतात तेन्ना सगळ्या लोकांक एक प्लॅटफॉर्म जाय आसता आनी म्हाका दिसता खंय तरी तो प्लॅटफॉर्म मेळपाची त्या दिव्यांगाकय गरज आशिल्ली. करेक्ट. आज आमी गोंयच्या उलयता ऑफकोर्स तुमी सरकारांतले मंत्री, आख्ख्या गोंयची जबाबदारी तुमचेर आसता. पूण आतां म्हाका तुमकां फुडलो प्रश्न करपाक जाय तो रिलेटेड टू युअर कॉन्स्टिट्युएन्सी सांगे. आज आमी जेन्ना सांग्यार पळयतात किंवा एक सांगे हो तालुको म्हणून पळयतात तेन्ना वेगळ्यो वेगळ्यो गजाली आसात. आनी सांगे ही कॉन्स्टिट्युएन्सी बारीक न्ही, ही व्हडली कॉन्स्टिट्युएन्सी. हांव पयरूच म्हज्या फ्रेंडा बरोबर भोंवतालो आनी ताका आमी जस्ट पॉलिटिकली एक्सप्लेन करताले तेन्ना ताजे तकलेंतल्यान एक हें आयलें की हो जागो डॉमिनेटेड बाय सुभाष फळदेसाय काय तो जागो डॉमिनेटेड बाय सुभाष फळदेसाय. कारण एक वेगळे वेगळे कॉन्स्टिट्युएन्सीक एक 2 पॉलिटिकल नांवां ही येतातच सदांच. म्हणजे कोण तरी एक बरो लिडर आसता, दुसरो ऑपोजिशन आसता. आज सांग्यार येद्या व्हडल्या कॉन्स्टिट्युएन्सीचे तुमी आमदार आसात आनी मोस्ट ऑफ द एरियाज हांव म्हणटलो की सगळोच जो भाग आसा, सगळीच कॉन्स्टिट्युएन्सी इट इज डॉमिनेटेड बाय यू. तुमकां आज थंयचे किंग म्हणून पळयतात. सो गोंयचें काम करता करता सांग्यार तुमचो कितें डेव्हलपमेंट आसा? कारण सांगे हो कसोय जालो जाल्यार आमी एक बॅकवर्ड तालुका अशें म्हणून पळयतात. खरें म्हणजे तशें म्हणप चुकीचें, पूण एक लोकांक तो समज आसा. सो वॉट इज युअर डेव्हलपमेंट? वॉट आर द न्यू थिंग्स? हांव जेन्ना 2012 सांग्या वेल्यान निवडून आयलो पळय न्ही, त्या वेळार हांवें निश्चय केल्लो की म्हज्या मतदारसंघांतल्यो जे हाल अपेश्टा आसा, आमचो मतदारसंघ म्हणले जर जायत सगळे कडेन टेकडी आसा, सगळे कडेन दोंगर आसा. कल्ला आसतले, काजूकट्टो आसतले, काजूर आसतले, मानगाळ आसतले, तातूंत भितर आमचे साळजिणी आसतले, तुडो आसतले, वेर्ले आसतले, दिगे आसतले. अशे विविध प्रत्येक जो गांव आसा तो 100-150 लोकांचो एक वयर दोंगर. ताजेर वचपाक जाय रस्तो, ताजेर वचपाक जाय लायट, ताजेर वचपाक जाय उदक.
हें सगळें ह्या 10-15 वर्सांच्या 12 वर्सांच्या भितर आमी करून दाखयलें आसा. मदलो काळ म्हाका मेळना. 5 वर्सां एब्सल्युटली 5 पयशांचें काम जायनासतना गेलें. लोकांनी एक प्रयोग म्हणून दुसऱ्या आमदाराक निवडून हाडलो की समाजाचो एक होतकरू किती कारण दिसता तुमकां? आमदारी जो आशिल्लो म्हाका दिसता खंय तरी ताजो सपोर्ट सरकाराक आशिल्लो तेन्ना 5 वर्सां जेन्ना तुमी निवडून जेन्ना आयले ना 2017 ते 2022 काळ तुमकां भायर बसचें पडलें. दुसरें म्हणजे गव्हर्नमेंट जे आशिल्लें ते भारतीय जनता पार्टीचेंच. म्हणजे तुमकां दिसना की खंय तरी तुमी फुडाकार घेवन तुमी जरी नात त्या हातूंत भितर तरी तें काम जावपाक जाय आशिल्लें? ना तरी आसतना खंयच्याय पक्षाच्या निवडून आयिल्ल्या आमदाराच्या कार्यकाळ हातून भितर ढवळाढवळ करप हें म्हाका बरें दिसलें. हांव म्हजे परीन समाज सेवा करीत रावलो म्हणून तर परत निवडून आयलो. 2012 ते 2017 मदीं प्रत्येक पंचायतीन 7 पंचायतीन भितर पंचायत घरा वचपाचो म्हजो प्रयत्न आशिल्लो आनी बांदपाचें कॉमेस जाल्लीं कांय कंप्लीट जालीं, उरलेलीं ती परत 5 पयशांचें काम जालें ना. आमची नगरपालिका बिल्डींग आसा, एक नगरपालिका आसा, नगरपालिका बिल्डिंगेचें काम आमी पेंट मारपाचें दवरलें तें पसून जालें ना. नेत्रावळी पंचायतीचें सगळें काम कंप्लीट जालें, तें इनॉग्रेशन जालें ना. 5 वर्सां आमचे जे ग्रावंड आसतले किंवा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आशिल्ले ते तशाचे तशे उरले. मागीर लोकांक कळ्ळें की आमी प्रयोग म्हणून दुसरो हाडिल्लो ते आमचे घट्टण जाल्लें आसा आनी परत एक फावटी मोठ्या पयलीं परस डबल मार्जिनान म्हाका निवडूनय दिलो. आनी आयज आमी परत एक फावटी हे सगळे प्रकल्प घेतिल्ले आसा. तुम्ही पळयात की सांगेच्या पुलाचें काम आयज 3 म्हयन्यां भितर कंप्लीट जाता. सांगेचे जे PHC आसा बरे तरेन आयज सादारण ते 20 बेडाची PHC आनीक स्पेशलिटीज तातूंत भितर आसून एक मोठी इमारत थी कंप्लीट जाता ही आयज आसा. आमी सांग्यार भितर ट्रायबल वेलफेअर सेंटर हाडलें जाणे करून ट्रायबल लोकांचे जे प्रश्न आसात हे सेंट्रल गव्हर्मेंटाचें ताजेर रिसर्च जाता, ताजेर डेटा कलेक्शन जाता आनी तांचे खातीर नव्यो स्किमी तांकां मेन स्ट्रिमान येवपा खातीर नव्यो स्किमी आसात. आमी सेंट्रल गव्हर्मेंटाच्या सहाय्यान आयज कुणमी विलेज म्हणजेच आमचे पारंपारीक जे उद्योग आशिल्ले तातूंतल्यान आमचे लोक कितें कितें करताले आनी तातूंत भितर भर म्हणून नवे कुणमी साडी विणकाम आसतलें आनी आमचे भायल्या सगळ्या प्रदेशांतले एक्झिबिशन्स ती म्हणजे कारागिरांचे आर्टिजनाचे हें आसा. अशे पद्दतीचे सादारण 10 कोटी 60 लाखाचे काम आमी सुरू केल्लें आसा आनी सरकार आमकां गोंयचें सरकार तातूंत भितर आनी 10 कोटी दितले. एक बरे तरेचो डेवलपमेंट हांगा पळोवपाक मेळटलो. आमी आयज कालच आमी सगळे डिस्कस करून एक सुंदर अशें रवींद्र भवन हांगा बांदपाचें सादारण 50 कोटी रुपयाच्या तजवीज करून ते एक रवींद्र भवन बांदपाचें जाणे करून हांगा कलाकारांक एक व्यासपीठ मेळटलें. आमी आयज जे धरणग्रस्त म्हणून आशिल्ले त्या धरणग्रस्तांचे प्रश्न सोडोवपा खातीर आमी पुढाकार घेतिल्लो आसा. 1-2 म्हयन्यां भितर तांकां क्लास 2 टू क्लास 1 हे जमनीचे अधिकार तांकां मेळटा. 40 म्हाका दिसता हो एक सामको म्हणजे एक नॅशनल इश्यू कसो जाल्लो. हांव पयलींच्यान पेपराचेर वाचता आनीक म्हजी आजी पसून म्हाका पयलींच्यान सांगतात की धरण जेन्ना पळय बांदिल्लें तेन्ना खुबशे अशे विशय आशिल्ले जाचे खातीर तांकां विरोधूय आशिल्लो. आमी आजय खुबश्या डेव्हलपमेंटा खातीर विरोध पळयतात आनी तो विरोध मागीर चालूच उरलो आनी आज खंय तरी तांकां ओजोन तांगेले थोड्यो गजाली तांच्या जाग्यार पडल्यो नात. सो हाजे कित्याक लागून तश्यो उरल्यो दिसता तुमकां? कारण एक नेतृत्वाचो अभाव आशिल्लो. कारण त्या वेळा वेल्यान आयज पर्यंत पळयत म्हणटकच त्यो समस्या जटील जायत वतात. क्लास 2 टू क्लास 1 करतलो जर जाय जाल्यार त्या मनशाच्या नांवान वचपाक जाय. 40 वर्सां नंतर ताजे फाटी जाले, फॅमिली व्हड जाली, कोणा कडेन ताबो दिवप आनी तातूंत भितर झगड्यो सक्सेशन डीड जायना, तांची इन्व्हेंटरी जायना. आयज तें कठीण आसा तें काम. तें कठीण कामय आमी सोडोवपाचो. तुमकां दिसना खंय तरी लोकांक विश्वासांत घेवप मातशें असले कामा भितर कठीण जाता? ना बरोबर, त्या लोकांचे सर्वमत एक जायना न्ही. आयज खूब विद्वान लोक आसात आनीक ज्यो सुरवातीच्यो 650 फॅमिलीज आशिल्ल्यो त्यो आयज म्हाका दिसता 4000 फॅमिलीज जाल्यो आनी इतके लोकांक कंट्रोल करप आनी तांचे प्रश्न तांच्या मना प्रमाणे सोडोवप हें कठीण काम आसा. पूण निश्चित स्वरुपान आमकां यश येतलें. सगळे लोक म्हणटाले की आमच्या गांवांत भितर धरण आसा, आमचे मतदारसंघान भितर धरण आसा पूण आमकांच उदक ना. अर्दो भाग हांगा उदक नाशिल्लें, धरणाचें उदकच न्हय, खंयचेंच उदक ना आनी आमी टँकरान हाडटाले. आयज टँकर मुक्त करपा खातीर आमी प्रयत्न केले आनी जाल्यात. 90% लोक जाल्ले आसा आनी म्हाका दिसता की 3-4 म्हयन्यां भितर आतां हो पावसाळो येता म्हणल्यार कोणाकच टँकरान उदक सप्लाय करपाक पडचें ना अशे पद्दतीचे डबल लायन्स आमी केल्ले आसात. म्हणजे वाडे आसतले, भाटी आसतले, नेत्रावळी आसतले, हांगा साळावलेच्या धरणाचो पुरवठो करपाचें काम आमी केल्लें आसा. म्हणजे
ज्यो ज्यो गजाली आसतल्यो तुमी म्हणटाले की साळजिणी सारक्या भागान पसून उदकाची सोय करप किंवा थंय रस्ते पावप फॉरेस्टा सारके म्हणजे ही डिपार्टमेंट आसा सेंट्रल गव्हर्मेंटाची फॉरेस्ट आमकां एक पावल मारपाक दिना खंय अशे पद्दतीन भितर ह्या सगळ्या डोंगराचेर रस्ते व्हरपाचें काम आमी केल्लें आसा. सो म्हाका दिसता की आमचें सरकार आनी डॉक्टर प्रमोद सावंत म्हजे फाटल्यान खंबीरपणान उबो आसा. फंडींग आमकां बरें जाता म्हणून हें काम जाता. 120 किलोमिटराचो नेटवर्क वो आमचो MDR रोड आसा तो 120 किलोमिटराचो. तुमी आयज पळयलें जर जायत गोंयान भितर सगळ्या खड्डे पडल्या आनीक पॉटहोल्स पडल्या म्हणून आसात. 10-12 वर्सां पयलीं आमी काम केल्लें पयलीं रस्त्याचें त्या वेळार डांबोर घाल्लो अजून पर्यंत खंयच आमकां पॉटहोल दिसना. एक क्वॉलिटी वर्क करून घेवपा खातीर आमी त्या वेळार केल्लें आनी आतां परत एक फावटी उरलेले रस्ते काम करतात. WRDचे बंदारा आसतले किंवा बाकीच्यो पायपलायन आसतल्यो हें बरे तरेन केल्या. एग्रीकल्चरान भितर फॅसिलिटी तुमी सगळ्यांत चड मेळटा त्यो सांग्यार मेळटात. हे सगळे खात्यांनी आमी न्याय दिवपाचो प्रयत्न केला आनी त्याच बरोबर म्हजे कडेन मंत्रीपद आशिल्ले कारणान जे किल्ले बांदपाचे जे चर्चीस ओल्ड आसतले किंवा जे टेम्पल्स आसात हातूंत भितरय आमी बऱ्या प्रमाणान काम केल्लें आसा. केन्नाच इतके वर्सान जालें ना तें निश्चितपणान म्हजे कडेन आशिल्ल्या सगळे डिपार्टमेंटांनी वेवस्थीत काम जाल्लें आसा. म्हणून ह्या पावसाळी अधिवेशना भितर दुसऱ्यांचेर टिका जाता आसतना म्हजें अभिनंदन जातालें. तुम्ही एक पॉयंट मेन्शन केलो आनी दॅट इज अ स्पेशल पॉयंट की तो म्हणजे सांग्यार रस्ते बरे आसा ताचें डांबरीकरण करून तुमी सामकें डेव्हलपमेंट सकाचक केल्लो आसा. म्हाका दिसता गोंयचे सगळे लोक इंटरव्यू पळयतात आनी काय न्ही जाल्यार कोण नाल्यार कोण तरी हांगा सांग्यार येतलेच. कारण आज गोंयभर जर आमी जर पळयत जाल्यार प्रत्येक रस्त्यार जावं ते पणजे जावं ते म्हापशां जावं ते वास्को जावं ते आमच्या कुडचड्यार खंय तूं जर वच खड्डे हे आसातच. हांव हातूंत भितर कांय चड व्हडलें उलयना पूण म्हाका दिसता एक लोकांचो जो रिसर्च आसा ते ऑब्वियसली तुमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीक भितर येवन पासय मारतले. दुसरी गजाल ही जाली तुमी उलयली ती डेव्हलपमेंटाची. डेव्हलपमेंट आनी चॅलेंजीस हे दोन्ही पॅरलल वतात. कारण विदाउट चॅलेंजीस देर इज नो डेव्हलपमेंट अँड विथ द डेव्हलपमेंट द चॅलेंजीस ऑल्सो नीड्स टू बी क्लियरली पुट फॉरवर्ड. अशी एक म्हण आसा. आज आमी जेन्ना स्पिरिच्युअल ट्युरिजम म्हणटात इको ट्युरिजम म्हणटात एक फाटल्या दिसांनी हांव एक पेपराचेर एक आर्टिकल वाचतालो. म्हाका ते खंयच्या पेपराचेर ते बी याद जायना पूण थंय एकट्यान म्हणिल्लें की फॉरेस्ट ट्युरिजम हें जर खंय जर करतले आख्ख्या देशभरा भितर जाल्यार सांगे ही रायट कॉन्स्टिट्युएन्सी. कारण जेन्ना आमी ट्युरिजम म्हणटात तेन्ना रिवेन्यू तसो येता जे सायडीतले लोक आसात तांचो डेव्हलपमेंट जाता आनी कॉन्स्टिट्युएन्सी ओवरऑल डेव्हलप जाता. कारण आज वॉटरफॉल्स आसात बरी रानां आसात बऱ्यो न्हंयो आसात. सो हाजेर एक तुमकां कितें तुमचें कितें म्हणणें आसा? हांव टुरिजमाच्या दृश्टिकोनांतल्यान हांव खूब पॉझिटीव आसा. आमी इको टुरिजम म्हणटले आमी हेरिटेज टुरिजम आमकां सांग्यार पळोवपाक मेळटा. आमकां एडवेंचर आनी थ्रिलींग टुरिजम सांग्यार करपाक मेळटा. बट तुमी जे फॉरेस्ट टुरिजम म्हणलें पळय न्ही फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जितकें नेगेटीव पळय आहा न्ही जितकी रिस्ट्रिक्शन घालपाक वता तांकां कोण नाका. तांकां टुरिजम म्हणटा बिलकूल नाकाच नाका. म्हणजे हे तुमी फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचो फेल्युअर म्हणटात? म्हणजे फेल्युअरच न्ही तांचे जे तांकां ट्रेनीच अशें केले गेले वता की प्रत्येक मनीस थंय येता तो चोर ह्या भावनेन ते पळयतात कळ्ळें न्ही. आनी खंय आमी आडावपाक कशें शकतात म्हणजे आमी आतां खुबशे लोक म्हणटले टायगर कॉरिडॉर जातकच तुमकां कितें आसा खुबश्यो गोश्टी करपाक मेळटा किंवा तुमी म्हणटात की ते इको सेन्सिटीव झोन्स आनी इको सेन्सिटीव एरियाज जातकच तुमकां आसा. हांव सांगता तुमकां आमी घर बांदलेली आतां सोसायटी आसा त्या सोसायटीचेर आनी एक फ्लोर काडटलो जो भाटी गांवान भितर आसा. नेत्रावळी वायल्ड लायफ सँच्युरी आसा आनी ते म्हणटात की एखादे वेळ ते बफर झोनाक येवपाक शकता. गेले 5 वर्सां हांवें 25 आमच्या खुद्द विश्वजीत राणे फॉरेस्ट मिनिस्टरा कडेन पसून दिली ती जायना सुटावे मेळना. कितें दिसता तुमकां कारण आसा की हे प्रश्न जे आसा ते सुटनात म्हणजे हाका कोण रिस्पॉन्सिबल? फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचे कायदे जे आसात ते केन्नाच पाळनात आनी तूं कितलीय फावटी मार मुख्यमंत्र्या कडेन दी फॉरेस्ट मिनिस्टरा कडेन दी फॉरेस्ट ऑफिसर्स आर मोस्ट स्टबन ऑफिसर्स कळ्ळें न्ही. म्हाका तांकां न्ही हें उतरच ना म्हणून केन्ना केन्नाय आमकां कायदो हातान घेवचे पडटा. आनी हांव ते साळजिणी रस्तो व्हरता आसतना हें केलां. हांव आतां कल्ला काजूगट्टो ह्या भागांनी रस्तो वता आसतना हांव झगडी मारूनच व्हरतलो उबो रावूनच करतलो आनी कांय वेळार आमकां म्हणजे मातशें फोर्स घालचो पडटा. मागीर आमी एग्रेसीव म्हणटात आनी लोक म्हणटा की गुंडा हें तें. पण म्हजे जे सेटलमेंट 800,000 वर्सां पयलीं जे भाव थंय रावतात तांणी कोणा खातीर हें करप तांकां मूलभूत गोश्टी जाय न्ही. म्हजें कर्तव्य आसा. हांव झगडी खूब मारतलो काम कारण म्हज्या लोकां खातीर त्यो सुविधा निर्माण करप हांव प्रथम कर्तव्य समजता.
सो तुम्ही फॉरेस्ट टुरिजम म्हणले म्हणून म्हणटा फॉरेस्ट टुरिजम हे केन्नाच एब्सोल्युटली जावचें ना कळ्ळें आनी फॉरेस्टाचे जे मानसिकता आसा ती बदलले बगर फॉरेस्ट टुरिजमाक हांगा ना So we have to स्कोप first खूब change आसा our स्कोप mentality. खूब आसा फॉरेस्ट ब्युटिफूल आसा तुम्ही म्हणटा तो संकल्पना अत्यंत बरी आसा खूब मोठ्या प्रमाणात आमकां रेवेन्यू येवपाक शकता बट नॉट विथ दीस नेगेटिव्ह माइंडेड एवरी वन हू कम्स इन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कॅरीज ऑल दीज नेगेटिव्ह इफेक्ट्स पयलीं लोकांची मेंटॅलिटी चेंज करपाक जाय जाल्यारच कितें तरी कायदे बदलून ते करपाक आमी शकतले आज हाजे वेल्यानच एक प्रश्न म्हाका तुमकां विचारपाक जाय कारण तुमी जेन्ना हें पर्पल फेस्ट तयार केलें जेन्ना स्पेशल ऑलिंपिक्स म्हणटे आमी जेन्ना आयकलां तातूंत भितर तुमचो जो कितें म्हत्वाचो वांटो आसा हो आमकां खबर आसा आनी गोंयाक एक स्पेशल डिपार्टमेंट तयार जालें हांव तें एक्झॅक्ट ताचें नांव घेवपाक शकना म्हाका पर्सन विथ डिसेबिलिटी पर्सन विथ डिसेबिलिटीज आनी ते खातें एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटी एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटीज आनी तेंय खातें तुमचे कडेनच आसा हें क्रेडीट तुमी दुसऱ्या कोणाकय दितले की हें खातें तुमकां मेळ्ळें म्हूण काय हो एक तुमचो स्वताचो अचिवमेंट आसा ना हें खातें निर्माण जालें जर जायत एप्रिलाच्यान जाल्लें आनी म्हाका दिसता की 15 दीस पयलीं तें मुख्यमंत्र्या कडेन आशिल्लें नवें खातें जालें मुख्यमंत्र्या कडेन आशिल्लें आनी एसेंब्लीच्या सेशनाच्या दीस तें म्हजे कडेन ट्रान्सफर जालें कारण हातूंत भितर मुख्यमंत्र्याक दिसलें की खरो न्याय दितलो जर जाय जाल्यार ते इंडिपेंडंटली सुभाष फळदेसाय कडेन वचपा जाय आनी आमी काम सुरू केल्लें आसा बरे तरेन आमकां कारण म्हजो जो नंबर आसा तो प्रत्येक डिजेबल पर्सना कडेन आसा कितेंय तांकां जर जाय जाल्यार तो डायरेक्ट कनेक्टेड म्हाका आसा आनी तांकां तो विश्वास आसा सिनियर सिटीजन म्हाका दिसांतल्यान 10 फावटी फोन करतात कळ्ळें न्ही की आपले पयशे आयले ना आयले तांकां पयली फावटी ते म्हणटा की कोण तरी मिनिस्टर आमकां रिस्पॉन्ड करता आनी आमच्यो गजाली आयकून घेता आमचे प्रश्न मिटिगेट करता आमी सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंट घेतले नंतर आयज आमचे जे सेंट्रल पणजेन बसताले ते लोकांक प्रत्येक पंचायतीन धाडले त्या पंचायत क्षेत्रांतले जे आमचे महिला विधवा भगिनी आसतल्यो किंवा आमचे सिनियर सिटीजन आसतले दिव्यांग आसतले तांकां घरा कडेन वचून विचारपाची सोय केली आमी म्हणजे खात्याचें कशें आसा की आमी डिसेंट्रलायज करून तांकां थंय बसयल्ले आसात बरें इनपूट मेळटात ओपोजिशनान एक फावटी खंय तरी म्हाका दिसता एक रिपोर्टांक म्हणिल्लें काय एक प्रेस कॉन्फरन्सीक म्हणिल्लें की स्किमी भरपूर आसात पूण त्यो लोकां कडेन पावनात हातूंत भितर हांव एक खंयच्या पर्टिक्युलर खात्याचें अशें उलयना बट ओवरऑल जे सरकाराच्यो स्किमी आसतल्यो ज्यो इंडिविज्युअल स्किम्स आसतल्यो थोडे मंत्री आमदार आपल्या तर्फे करतात हाजेर तुमकां कितें दिसता म्हणजे ह्यो स्किम्स ज्यो आसात दॅट इज अ मिसकॉन्सेप्शन सगळें आसतलें बट लोक पीपल आर जनरलायझींग ऑल दीस थिंग खंयच्या डिपार्टमेंटाच्यो म्हज्या डिपार्टमेंटाच्यो स्किमी पावना जर जाय जाल्यार तुमी पळयात दाखयता अटल आसरा ह्या एका योजनेचें तुमकां सांगता गेले ते 10 वर्सांक जालें ना तें काम हांवें 2 वर्सांक केल्लें आसा तुमी आतां जर हातून पळयलें DSS म्हणजे जे जाणट्या खातीर सिनियर सिटीजन खातीर महिलां खातीर हें जाल्या पळय न्ही हांवें कार्य हातान घेतकच जे भायर बीर वचून आसा तांच्या अकाउंटाचेर पयशे वचत आसा ते सगळे बंद केले कारण आमची स्कीम सॅच्युरेट जाल्ली आमकां नवे एप्लिकंट जेन्युन एप्लिकंट घालपा जाय जे कोणी आडोवन बसलेले आसात जे मोठे लोक आसात तांचे कडेन गाडयो बंगले आसात तांचे कडेन त्यो स्किमी काडल्या 6,000 लोकांच्यो स्किमी काडल्यो जे तांकां एलिजिबल ना तांकां आनी 6,000 दुसरे घेतले नवे घेतले जे वेटिंग लिस्टाचेर हांव येवचे पयलीं आशिल्ले काम करतलो जर जाय जाल्यार जेन्युन मनशाक मेळपाक जाय तांचे खातीर आशिल्ले फंड्स जर मोठ्या मनशांक वचपाक लागले जाल्यार ते जावपाक जायना अजून तुम्ही पळयतले की जे सगळ्या बँकांनी आमचे प्रोडून आशिल्ले पयशे जे अकाउंटाचेर गेलेत ना म्हणून ते तांचे कडेन साचून गेली कितलीशीच वर्सां ते बँक ते होल्ड करून आशिल्ले कोण जबाबदार दिसता तुमकां सरकार काय हे जे लोक बेनिफिशियरीज आशिल्ले ते कशें आसता सरकार जर मंत्री कॅपेबल आसा आनी मंत्री जर डायरेक्शन्स दिता जर जायत आनी खबर आसता जाल्यार आमचे डावन दी लायन इट इज अ ऑफिसर्स जॉब मंत्र्याचो न्ही तो हांव म्हणना पूण आमी केन्ना तरी ताजें रिकन्सिलिएशन करून घेवपाक जाय की अमके फंड्स गेल्ले अमके खात्याचेर गेले बॅलन्स खंय आसात अशे पद्दतीचें काम आमी करतात म्हणटकीच आयज ऑफिसर्स आसात ते आपली जबाबदारी पूर्णपणे कोणाचें तरी लक्ष आसा वॉच आसा परत ऑडिट जाता हे भावनेन ते काम करपाक लागता तेन्ना सुरळीत कामां जातलीं सो प्रत्येक मनशाचें एनालिसीस आमी करपाक लागले हांवें दिसता की आमच्या सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंटान खूब बरे लोक आसात आनी कामांय बरी जावपाक लागली दे आर केपेबल एंड दे आर व्हेरी सपोर्टिव्ह प्रोवायडेड वी नीड टू वॉच देम एंड टेक ऑडिट एंड टेक रिव्यू ऑफ ऑल दी स्किम्स आनी तसो तांकां एक लिडरय जाय जो तांकां मोटिवेट करतलो आनी हू कॅन गायड देम वेल हांवें इंटरव्यू स्टार्ट करता आसतनाच हांवें एक गजाल सांगली ती म्हणजे राजकारण समाजकारण आनीक आपली फॅमिली हांवें इतल्याच खातीर म्हणलें कारण आज आमी इंटरव्यूवाक हे सगळे कवर केले आमी राजकारणाचेरूय उलयले समाजकारणाचेरूय उलयले आतां शेवटचो प्रश्न जो आसा तो तुमकां इतल्याच खातीर विचारता कारण राजकारण आनीक समाजकारण करता आसतना खुबशे लोक आपल्या फॅमिलीक टायम दिवपाक शकनात
पूण तुमी एक अशें व्यक्तिमत्व जे समाजकारण राजकारण पळयता आसतनाच आपल्या फॅमिलीकय बरो टायम दितात हे कशें शक्य जाता? नाही हे शक्य जाता कारण फॅमिली सपोर्टीव असल्यारच शक्य जाता. जर फॅमिलीक तुझ्या राजकारणाचे समाजकारणाचे म्हाका काय ना म्हजो संसार हांव चलयता म्हणलें जर जायत इट इज व्हेरी डिफिकल्ट. आय डोंट गिव टायम टू माय फॅमिली बट टायम फॅमिली हो प्रश्न तुमकां करपाचें कारण म्हणजे हांव तुमच्या फॅमिलीक ल्हान आसतनाच्यान वळखता, तुमकांय वळखता, हांव तुमच्या मिसेसीकय वळखता आनी हांवें हे लागींतल्यान पळयलां की कितें जें तुमच्या घरांत चलता, कशें वातावरण आसा. व्हेरी गूड. तुमी आतां पळयलें जर जाय जाल्यार म्हजे मिसेस आसा, शी वर्क्स विथ मी. हय हांव खंयच्याय समाजा भितर काम करपाक गेलें शी इज देर विथ मी. म्हजे भुरगे दोगांय दोतोर आसात. खंय कितेंय जालें जर जायत मेडिकल कॅम्प लायता जावं आनी कितें करपाक जाय आमकां कॅम्प ट्रेनींग कॅम्प घेवपाक जाय, लोकांक जागृती करपाक अवेरनेस करपाक जाय, तांकां एम्पावर करपाक जाय. दोनूय भुरगे म्हजे बरोबर वतात. सो बरोबर कितें जाता समाजकारण राजकारण सो इट इज एंटायर पार्ट आनी सायकल कंप्लीट आमी आमी फॅमिली म्हणून सगळ्यो जबाबदारी घेतात. आय डोंट टेक म्हणजे म्हजे बिझनस न्ही तें की हांव गेलो केलो आयलो आनी फॅमिली सेपरेट. बिकॉज family's involvement in my political career and in my social life is very important. When they are involved, I need not be giving a special time for them. म्हणजे तुम्ही म्हणतात की लोक पळयता आसतना वेगळे दृष्टिकोनांतल्यान पळयता आसत पूण सुभाष फळदेसाय म्हणून आपूण जेन्ना पळयता तेन्ना वेगळे दृष्टिकोनांतल्यान पळयना. फॉर मी इट इज एवरीथिंग इज हय करेक्ट. म्हजो चलो आसा तो सगळ्यांक म्हणजे युथा बरोबर इन्वॉल्व जाता. खंय मेडिकल कॅम्प लावपाक बिंग अ डॉक्टर ही गेट्स ऑर्गनायज ऑल दीस थिंग्स. अगेन इट इज अ कायंड ऑफ सोशल वर्क दॅट ही इज डुईंग. सो हांव जेन्ना ताजे बरोबर आसा वो कलेक्टीव टायम आसा पळय न्ही वी युटिलायज इट शेअरिंग आवर हें तुगेलें वर्क, शेअरिंग आवर इमोशन्स अँड शेअरिंग आवर म्हणजे सुख दुख्ख आसा ती शेअर आपोआप जातात. तर तुम्ही पळयलां आसतलें की राजकारण आणि समाजकारण करता आसतना फॅमिलीक टायम दिवप हेंय तितलेंच म्हत्वाचें आसता. सुभाष बाब वन्स अगेन विशिंग यू अ व्हेरी व्हेरी हॅपी बर्थडे. थँक्यू सो मच सैदत बाब. आनीक त्याच पद्दतीन राजकारण हे चालूच उरतलें. चवथ येवपाची आसा, दिसय अशेंच चालू उरतले. पूण आमकां प्रत्येकाक एक गजालीचो विचार करपाक जाय तो म्हणजे आपलें, आपल्या घरचें आनी बाकीच्या सगळ्याचें म्हणजे लोकांचें ह्यो तिनूय गजाली दवरून आपूण फुडें कसो वता, आपूण आपल्याक एक मनीस कसो बरो घडयता हें आमचेरूच अवलंबून आसता आनी ताका कोणूच आमकां फाल्यां अशें कर तशें कर म्हूण सांगपाक येवचो ना. आनी म्हाका दिसता हें सगळें आमी आज सुभाष बाब फळदेसाय हांचे कडल्यान शिकल्यात. पळयत रावात गोंयचें राजकारण विथ साईदत्त कामत ओनली ऑन RDX गोवा. देव बरें करूं. देव बरें करूं.